प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 5वा विसवोर, वोड 1 ते 12 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्सेस 1 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. लोकांचे उरपोंजे पडोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोरशें आयले. तेन्ना आपलें तोंड उगडून अशें तो तांकां शिकोवंक लागलो. खरी खुशालकाय. ओतम्यान आपूण गरीब म्हूण जाणान ती सुभागी. सुर्गीचें राज तांचें. रुदोन कोत्तात ती सुभागी. देव तांकां बुजवण दितलो. बोली ती सुभागी. प्रितूम दायज तांचें. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी बुकेतात ती सुभागी. देव तांकां दादोशी कोत्तलो. दोयाळ ती सुभागी. देव तांची दोया कोत्तलो. काळजान नितळ ती सुभागी. ती देवाक पळयतली. शांती करता ती सुभागी. देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाडो सोंसतात ती सुभागी. सुर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाडो दीत आनी सगळे जिनसांचें वायट तुमचेर आड उलयतीत, तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी सतत बरीं जायात. कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमच्या आदीं प्रवाद्यांक तशेंच तांणी दुमाडो दिलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां, तातूंत जेजू एका दोंगराचेर प्रवासन करतालो. आनी ताणें हें जें प्रवासन आमी म्हणटा, तो थिंचोर कशे भाशेन आमी खरी खुशालकाय आमच्यान भोगूंक जाता, त्या विशयावर तो शिकयतालो. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी फकत ह्या 5वी वोडीर आमचो नियाळ करुया. जेजू कितें म्हणटा आयच्या 5वे वोडीर? खूब वस्तू म्हणल्यार ताणें, पूण आमी फकत एकूच वोड घेवया आनी ताचेर नियाळ करुया. तो म्हणटा, बोळी ती सुभागी, प्रितूम दायज तांचें. बोली ती सुभागी, प्रितूम दायज तांचें. भाव भयणीनो, आमी ह्या वेळार संवसारान आसा आनी जो कोण खरेपणी बोळी रावता, खालतो रावता, त्या उतराचो अर्थ बोळी म्हणजे आमी खालती रावपाक. आनी जो कोण खालती रावतात, ती केन्नाच ओकमान घेनात, ती आपणाचें चिंतिनात, ती सदांच म्हाकाच जाय म्हणून आनी म्हाकाच आसा म्हणून, म्हाका ती आशा दुसऱ्या वस्तूंची हा ती म्हणून हांव रावना. म्हणटच आमकां जेन्ना हो स्वभाव आसता, आतां भाव भयणीनो कितें घडटा, देव आमकां सगळ्या बेसांनी बोधता. पूण जो कोण ओकमान घेता, जो कोण एका घुमंडी भाशेन चलता, जो कोण ह्या संवसाराची वस्तू आशेता, जो कोण आपणाची चोत्रां आपणाचेर धरता, ताच्यान खालचो रावंक जायना. कित्याक तो मनीस सदांच आपणाचें पळयता. पयलें आपलें पोट भरता, पयलीं आपणाची खोशी पळयता आनी मागीर आपणाचें पोट भरल्या उपरांत, आपणाची खोशी जाल्या उपरांत तो मागीर दुसऱ्यांक पळयता. असलो लोक केन्नाच तांकां ह्या संवसारांत केन्नाच बरें, केन्नाच फायद्याचें जावचें ना. कित्याक भाव भयणीनो, खालती रावतात तीं खरेपणी हें प्रितुमीचें दायज तांचें जाता. कित्याक भाव भयणीनो, देवान आमकां आपल्या उतरान सांगलां, जेन्ना आमी खालती रावता, देवाक तें मानता. देवान आपल्या उतरान आमकां सांगलां, जेन्ना आमी खालती रावता, तो आमकां वयर उबारता. पूण जो कोण आपणाकूच वयर उखलता, आपणाचेंच नांव रोशन करता, आपणाचें नांव फामाद करता, भाव भयणीनो, देव ताका सकला उडयता. वयर थोडे दीस तो वयर वेता, कित्याक देव ताका बोगसणें मागपाक, देव ताची काकूट करता, देव ताका कुरपा दिता, तो आपलें मन बदलतलो म्हणून तो रावता. पूण जेन्ना ती बोगसणें मागिनात, आपणाचें जिवीत सारतात, आपणाचेंच पळयतात, आपणाचेंच नांव फुडें सरपाक वावुरतात, आतां कितें घडटा भाव भयणीनो? आतां त्या कारणा लागून, कित्याक ती आतां बोळी न्हय म्हणून, ती आतां खालती ना म्हणून देव तांकां सकला उडयता आनी ताचें निसणपण जाता. आनी तांकां केन्नाच ह्या संवसारान जें देवान आपल्या उतरान सांगलें की प्रितुमाचें दायज आमचें जातलें म्हणून,
ते केन्नाच ती भोगूंक पावना. आनी भाव भयणीनो, असलो लोक खूब पाटी थोड्या दिसांनी खूब गिरेस्त जाता, तांकां खूब नांव मेळटा. आनी जेन्ना ती एका ती जाणटी पिराय केन्नाच पावना, फट करून मरण वेतात. कित्याक भाव भयणीनो, तांची कितें म्हणटात तें, ताका म्हणटात इंग्लिशीन प्रायड, ताका ते घमंडी जातात. ती आतां समजतात की सगळें जें घडटा तांच्या जिवितान, सगळें जे लोकांच्या जिवितान घडटा तांच्या हिसपान घडटा. ती देवाक मान दिनात, आपणाच्याच वावरान काम करतात. आनी ती समजतात की तांच्या कामा वरवीं, तांच्या वावरा वरवीं हें सगळें जें घडटा तें तांकां तें क्रेडीट मेळटा, तांकां नाम मेळटा. आनी देखून भाव भयणीनो, ती आतां खालती रावना म्हणून ती आतां बेगीन मरण वेतात. आयज भाव भयणीनो, आमी खिरीत भाशेन आयज देवाचें भोगसणें मागुया, आमी खालती रावुया. आमकां देवान सांगलां की जी बोली ती सुभागी, कित्याक प्रितुमाची दायज तांचें. आमी खरेपणी आयज खालती रावयात. आमी खरेपणी खालती रावंक ना जाल्यार आयज देवाचें भोगसणें मागुया. देवाक आयज खिरीत भाशेन काळ जाणटान आमी भोगसणें मागुया. आनी आयज ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक, ताचें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान पाडूंक, दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक, देवाचें राज सदांच वयर काडपाक आनी ताका मान आनी ताका रेस्पेद दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवड येता.